आमी आयकूंक आमकां एक आपोवणें. तर परवाशाची यात्रेकारां कशीं सांगातान चलुया, नवसरणेची, बोगसण्याची आनी पर्यावरण सांबाळची वाट धरुया. फुडले पिळगेक दायज सांबाळूंक दर एक आमची सुपुर्ली करणी व्हड म्हत्वाची. परवाशाची बियां ओंपुया, सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक परवासो दिवया. ह्या विशयाचेर आमी आज नियाळटाना हे रचने लागीं समाधानान जिवंक, दुर्बळां थाय नितीन वागूंक आनी सगळे रचने सवे देवीक मोगाचे येवजणेक विस्वाशी रावंक आमची बासावणी थीर करुया. Spora mukaria, takatin basuya, toti koro amse taro, takabakaruya. Sorbe spora mukaria, takatin basuya. Toti koro amse taro takabakaruya. Aki pritum soglososa tacha hadadasa. Utsus boru kokodore tanes korun hadya. Sorbes spora mukaria, takatin basuya. Toti koro amse taro takabakaruya. Sorbes spora mukaria, takatin basuya. Toti koro amse taro takabakaruya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू ख्रिस्ता सोवे प्रितीच्या भावा भयणीनो, बरवर्षाची यात्रेकारां कशीं एकठांय जावन देवाची रचनेचे देणे समारंभताना आमकां हो उलो. हे पृथ्वेचेर आमच्या भौशीक घराचेर आमची नदर मारूंक आनी समजून घेवंक रचनेची निगा, नीत आनी मोग हांचेर बरवासो तिगून आसूंक जाय. हे सृश्टीची सोबिताय आमी नियाळटाना हे पृथ्वेचे विलाप आनी दुर्बलांचे रडणे आमी आयकूंक आमकां एक आपोवणें. आमकां गोंयकारांक हे विलाप आनी हे रडणे पयस ना. आमच्या गांवांनी, रानांनी, नदींनी, शेतांनी
आनी दर्या देगांनी तें गरजता. श्रेश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बोरवांसो दिवया. ह्या विशयाचेर आमी आयज नियाळटाना हे रोसने लागीं समाधानान जिवंक, दुर्बलां थंय नितीन वागूंक आनी सगळे रोसने सवे देवीक मोगाचे येवजणेक विस्वाशी रावूंक आमची बासावणी थीर करुया. बाबा भयणीनो, सगळी सृश्टी देवान मनशा खातीर रचल्या, पूण फकत मनशाक देवान आपणा खातीर रचला. ह्या खातीर सृश्टीचेर मनशाक अधिकार दिला जाल्यार मनशाचेर मनशाक देवान अधिकार दिवंक ना. हो अधिकार देवान आपणाच सरशी दवरला. आयज देवाक सृश्टी खातीर दिनवासुया. दर एकल्याची आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवया. जे आमच्यांनी कितें करूंक जाता ताचेर विचार करुया. कशे भाशेन सांबाळ करूं येता आनी फुडले पिळगेक कशे भाशेन आमच्यांनी कितेंय तरी उपकारता तशें दवरूंक वावरुया. आमी आदवेंताच्या काळांत आसा. हो काळ कुरपेचो. आमकां कुरपा मागून घेवया. आयज कालांगूट वाठारांतल्यो नव्यान भेटयता जाल्यार 8 फिरगोचो हांगासर आसा. ह्या 8 फिरगोचांक कालांगूट डिनरींतल्या दर एका कुटुंबा पासतूय आमी मागुया आनी आमचेय पासत भाग्यवान फ्रांसिस्काचे विनवणेन आमची मागणी देवाक उबारुया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना पातकी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदीदा देव आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावोशें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फळ जातले इस्रायलांत उरल्यांत तांचे व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुसल्यांत वाटवल्यांत तांकां पवित म्हणटली आनी जेरुसल्यांत उरल्यांत तांकां उरलोलो जोमो म्हूण वळखतली. सर्वेस्परान नितीचे
आनी निसोंटाचे शिरोटीन सियोनाचे दुवेचो मेळ दोन काटोच आनी जेरुजाल्यांत रोगोत वारयला तांतले ते शार नितोळ कोत्तोच सोर्वेस्पोर सोगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यान तांचेर देंवून येतलो आनी दिसाचो एक कूप आनी दुवोर कसो आनी रातचो जळत्या उज्याचो पोरजोळ कसो थंय वस्ती करतलो दिसाचे वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सोगल्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तोंबू जातलो देवाचे उतोर्ये देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया आमी पावल्या जेरुजाल्या तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पाय जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया मजबूत एकेच बांदावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें थंयसर कुलां चोडून येता सर्वेस्पराचीं कुलां तीं जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया उद्गाराक सगळीं उबी रावया दोलबऱ्यांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवून मेलतली सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोया जेजू काफेर नांवान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागले सायबा म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा जेजून ताका म्हणलें हांव येता आनी ताका बरो करता परतीपाळून शोधपोतीन म्हणलें सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता दुसऱ्याक ये आनी तो येता म्हज्या चाकराक ओमके कोर आनी तो करता हे आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगता येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना हांव तुमकां खरेंच सांगता उदेंती आनी ओस्तोमते थावून जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम इसाक आनी जाकोब
हांच्या सांगाता सुर्गेच्या राज्यांत जेवणाक बसतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या 8व्या नोवेनांत आसा आनी आयच्या सेवा धर्मांक हो सोबीत विशय विचून काडला. सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बरवंसो दिवया. आदी आसलें आनी आतां ना असली सैबाची कितलेच देणी आनी थेवे आमच्या दोळ्या मुखार दिसोनान देखून आमच्या जिवाक जायते फावटी दूख जाता. डेव्हलपमेंटाच्या नांवांत व्हडलीं दोंगर, झाडां, पेडां कातरून उडयल्लीं आमी पळयता. मांडोवेच्या दर्यांतल्यो काजिनो काडटले म्हूण सांगलोली, पूण आनीक काजिनो हाडपाची तजवीज ते करतात. गोंयांत कोळसो नाका अशी चडवड चलता आसतना गोंये एक कोल हाप करपाची तांची मांडणी. डबल ट्रॅकिंग करच्या नांवांत जायत्या जाणांची घरां, भाटां, दुर्गां मोडून डबल ट्रॅकिंग करपाक तांचो वावर चालू आसा. ह्या उद्दृश्टान वाटावंक जायतीं आंदोलनां, जायती चडवड चल्लली आमी पळयता आनी जायत्यो संस्था ही चडवड फुडें व्हरता ती आमी पळयता. हांचो एकूच हेतू तो म्हळ्यार सृश्टी सांबाळ करूंक आनी फुडले पिळगेचे राखणदार जावंक. मनीस आज आपस्वार्थी जाला, आशेक पडला. फाल्यांचे आनी फुडले पिळगेचे ते चिंतिनात. सृश्टीचो आपूण दोनी जावंक सोदता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत कशे परेन देवान आपली मांडावळ हे रचनेन घातल्या ती आमी बेस बरे तरेन आयकलां. ही मांडावळ सांबाळूंक आमची जण एकल्याची जबाबदारी आसा हें पयलें वाचप आमकां सिद्ध करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शोधपोतीची खबर आयच्या वांचलांत करता. हो शोधपोती येता आनी जेजूक म्हणटा, सायबा, म्हजो चाकर पिडेंत आसा, आरेन दवरला आनी बरोच कश्टवता, वळवळटा. आनी जेजू म्हणटा, हांव येता आनी ताका बरो करता. ताका जेजू बरवंसो दिता. शोधपोती म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव पुरतो न्हय, पूण एकूच उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. आनी जेजू ताच्या बाबार्दाची तोखणाय करता, ताच्या बाबार्दाची एके तरेन वाखाणणी करता. आज सृश्टी वेगवेगळ्या कारणांक लागून कश्टवल्ली आमी पळयता. तिचो सांबाळ करूंक, बरे कारबारी जावंक आनी फुडले पिळगेक कितें तरी बरें दायज दवरूंक आमची जण एकल्याची खास जबाबदारी आसा. वी शेअर अ कॉमन होम अशें कोणें तरी म्हळां. आनी आमी जायते फावटी मनीस नात्यान विसरता. ह्या सैमांत आमी जियेता, पूण ह्या सैमाची राखण करूंक आमी एके तरेन चुकता. वी शेअर अ कॉमन होम. आज आमी आमचेंच चिंता, नाका पोनाकूच आसा तें चिंता, पूण फुडाराचे आनी फुडले पिळगेचे चिंतूंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या 2 दाखल्यांनी लावदातो सी आनी लावदाते देवम हातून पवित्र सभेच्या समाजीक कार्या विशीं आमची जबाबदारी सृश्टी विशीं कोण ती आमकां उस्कायता. पापसाहेब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यान लावदातो सी तातूंत अशें म्हणटा, आमी देव न्हय, पृथ्वी आमचे आदीं हांगा आसलोली आनी ती आमकां दायज कशें दिलां. आमी देव न्हय, पृथ्वी आमचे आदीं हांगा आसलोली आनी ती आमकां एक दायज कशें दिल्लें आसा. तो सृश्टीचो सांबाळ करूंक आनी फुडले पिळगेचे राखणदार जावंक आमच्यान ह्या नोवेनांतल्यान कितें तरी शिकूंक जाता काय.
दुबावरीत होय. पयले सुवातेर देवाच्या देण्याची तोखणाय करुया आनी उपकारी जावया. देवान आमकां जायतीं सैमीक देणी दिल्यांत आनी अदीक करून आमकां गोंयकारांक एक सोबीत वातावरण आमकां देवान दिलां. नितोळ उदक, निवळ वारो, 5 झाडां शेतां, दोंगर नदी, जायतीं देवाची देणी देवान आमकां फावो केल्यांत. त्या खातीर आमी देवाक ह्या देण्या खातीर दिनवासूंक गरजेचें, उपकारी जावंक गरजेचें. आमी जायते पावटी तें आमकां सदांचें कशें जालां. आमी वचूंक जाय ते सुवातेर त्या वाठारांनी जंय उदकूच मेळना. आमच्या बांयंतनी, आमच्या नदींनी, आमच्या दर्यान कितलेंच उदक आमकां देवान असली जायती देणी दिल्यांत. देवाच्या देण्याची तोखणाय करुया आनी उपकारी जावंक देवाक आर्गां दिवया. दुसरे सुवातेर तांची राखण करुया. आमी हे सृश्टीन जियेता. वी शेअर अ कॉमन होम. आनी त्या खातीर आमची जोण एकल्याची जबाबदारी ही पृथ्वीची ह्या देवान दिल्ल्या देण्याची राखण करूंक. आमी कशी करतले? आमची जबाबदारी पाळटा आसतना फावो तितलीच देवाची देणी आमी वापरूंक, विबाड करूंक न्हय. उदकाचो सांबाळ करूंक, जावं जमीन एके तरेन राखून दवरूंक, आमची शेतां बाटां आसात तीं अदीक पिकाळ करूंक, अदीक तीं रोवंक, पाड दवरूंक न्हय. आनी हे तरेन आमी देवाचे रचनेची एके तरेन सांबाळणारां जातूंक पावतले. तिसरे सुवातेर सृश्टीचो विलाप आयकून आनी समजून घेवया. सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. टुडे द मदर अर्थ इज वीपिंग, इज क्रायींग, इज ब्लिडींग. आनी त्या खातीर आमची जोण एकल्याची जबाबदारी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, म्हाका कित्याक पडला हो विचार रोखडोच आमच्या मनांत येता. आमी रोखडेंच म्हणटा तें म्हजो वावर न्हय, म्हजी जबाबदारी न्हय, ती सरकारी वडिलांची, पाद्रीची, जे कोण फुडारी आसात तांची, पूण आमची सगल्यांची जबाबदारी म्हूण आमी ओळखून घेवची गरज आसा. सृश्टी विलापता. सृश्टीचो विलाप आयकूंक आनी समजून घेवंक लेट अस हियर द क्राय ऑफ द क्रिएशन. ओनितीचे ताळो उबारूंक आमकां सयेक मेळटलो तेन्ना म्हाका कित्याक पडला अशें म्हणूंक न्हय, म्हाका पडलोलें आसा अशें म्हणून आमकां रस्त्यार पर्यंत येवचें पडलें जाल्यार आमी घरांतलीं भायर सरुया आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जे देवाची देणी, देवाची रचना सांबाळटा तांकां आमचो पाठिंबो, आमचो सांगात दिवंक वावरुया. आनी चवथे सुवातेर फुडले पिळगेक हें दायज दिवंक हुशार आनी शाणे कारभारी देवाच्या मोड्यांत आमी जावया. देवान ही सगळीं देणी ही पृथ्वी आमकां दिल्या, जी आमी बरोबर तातूंत जियेता. वी शेअर दीस कॉमन होम. ते खातीर फुडले पिळगेक जें दायज आमी आज अनुभवता, भोगता, ते आमच्या जिवितान एके तरेन वेव्हारान घालता. ताची देणी आमच्या जिवितांत आमी मिसळ करता. हीच देणी फुडले पिळगेक, येता ते पिळगेक, आमच्या मुखार येतोल्यांक ती आमी दिवंक वावरुया. जसो पाप साहेब म्हणटालो, आमी देव न्हय. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो, आमी देव न्हय. पृथ्वी आमच्या आदीं हांगा आसलोली आनी ती आमकां दायज कशें दिलां. फुडले पिळगेक हेंच दायज फुडें दिवंक आमकां हुशार आनी शाणे कारभारी कर म्हूण सांत फ्रांसीस शावेराक आमच्या आस्काऱ्याक मुखार घालून ह्या मिसान बोरवाशांची पावलां मारूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. बाबडींदो, आतांच प्रवचनांत आमी आयकलां, सृश्टी आमकां एक दायज हें सांबाळूंक, ताची निगा करूंक कांय पावटी आमचेच अस्तंगी जायना, पूण देवाच्या आदाराची गरज. हे वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां हें दायज राखूंक आदार कर म्हूण मागुया.
आमचे पवित्र सोबे पासत तिणें आपल्या जबाबदाऱ्या गवळा उदेशी आमचें भौशीक घर सांबाळूंक आनी फुडले पिळगेक ते बोरवांशाचें एकदेणें कशें दिवंक पोरचेक फुडारपण दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकारभाऱ्यां पासत सगल्या आनी चड करून गोंयच्या राजकारणी नीत शांती आनी पर्यावरण राखचे कायदे करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. विज्ञानी शेतकार आनी जमनीचो सांबाळ करतल्यां पासत तांचो वाव रोचणार देवाची जानवाय दाखोवचो जावं पर्यावरणाचो बदल आनी नाश जालोल्या जांचेर आकांत आयला तांकां तांची अस्मिताय आनी बोरवांसो आमचे दयेन लाबू म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत फुल्लोली आनी फोडलोली सृश्टी आनी मनशाकूळ जबाबदारेन वागलोलें दायज कशें आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मेलूंक आनी आमी गोंयच्या समुदायांच्या नागरिकांनी बोरवांशाची यात्रेकारां कशीं हे दोतोरेर जिवंक आनी हेरांक देख दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खासगी मागणी देवा मुखार धरुया. बसरींचे बापा, खंय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. सृश्टी सांबाळूंक आमचे प्रयत्न तूं मानून घे. जें कितें आमी मागलां तें तूं आमकां फावो कर आनी मागूंक विसरल्या तेंवूय तूं आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Joy म्हज्या बापा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पुरुसभेच्या दावाक सवेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotoya. तुझ्या कुसार आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें नाका सोडून सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमचो बागयोन बाप, फिलीप नेरी आमचो गवळी बाप, सिमिया आमचो आदारी बीस आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची थया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवंत सुजे, बागेवंत थर्म दिता, बागेवंत फ्रांसीस शावेर, बागेवंत सेबास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu vorvi, Dios Jesu sangata, Dios Jesu tai, povitratmiacha ekponana, sorpodvedar bapa, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. बाबा जायतीं तर आमी फळां आयज खाता जाल्यार आमच्या पुर्वजांनी रोयलेल्या झाडांची, जायतीं तर घरांनी आमी रावता जाल्यार पुर्वजांनी आमकां घरां दवरलेलीं, जायते जमीन आमी घेतल्या जाल्यार कांय फावटी आमच्या पुर्वजांनी आमचें चिंतून दवरलेली. म्हणटच तांणी फुडले पिळगेचें चिंतलें, आमी फुडले पिळगेचें चिंतूंक आनी सृश्टी तांकांय सांबाळूंक हो प्रयत्न करूंक आमी आयज वावुरता. ह्याच प्रयत्नान आमच्या देवाचो आदार आमकां मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मजत मागुया. सगळीं बरोबर. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत त्यांनीच कोमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of neighboring religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्माचा संस्कार घेतलेले आहे, त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Shall
제비도시 모수들
मोजे कालीस शीतल उदकाक रावताले सुके भुंयचे पडलो पावस काळीज जाले गादोशी सुके भुंयचे पडलो पावस काळीज जाले गादोशी ओतम्या मोसच्या गायोन Ushakaye mulaso moje bidoshiye ta mosodu moje bidoshiye ta mosodu shivon Jesus Jesus mozo Deutaro Moje bidolcieta Moja odia riglole Tacet scali sordota Moja odia riglole Tacet scali sordota Otmea mosia gaiorco Ushakaye ulaso Moje bidoshiye ta Moso Deus Moje bidoshiye ta Moso Deus Shivon Jesus Tachemon moja mona Moje chimeta Jesus Moja casa Tatsomo kede moje dioleba Moja casa Tatsomo kede moje dioleba Otmea moja gayonko Ushakaye mulaso Moje bidoshiye ta Moso Deus Moje bidoshiye ta Moso Deus Shivon Jesus आमचे दोळे दाबुया आणि काळजान शेवलेल्या जेजूचे आसणे अणभवून ताका आमी ह्या वेळार दिनवासुया सगळीं उबी रावया प्रार्थुया देव आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशें बसुया आयची मिसाची भेट समोर उरल्या फादर ऑलव आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर बेंजामीन हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांदावड आनी वाचपाक करतल्यांक आमचे दिनवास
आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाब्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय तांणी सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची भोजन जाता. थंय तुमच्यान जेजू सांगाता वेळ सारूं येता. व्हील चॅराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटी वांगडा मेळटली. फाल्यां खेरीत मिसा हे भाशेन आसतली. सकाळीं 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन, 12:15 यात्रेकारांचे मीस, 3:30 धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक खेरीत मीस आसतलें. तांचे पासत आमी खेरीत त्या मिसान मागतले हांव. आनी 5 वरांचेर पिलात संस्था मीस पेटयतली. फाल्यां सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता कुमसारां आसची नात. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे परी सकाळची 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30, 10:30चे मीस पोरबेचे मीस, 12:15 आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. फेस्ताच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. तशेंच पवित्र संस्काराची भोजनूय आसची ना. तशेंच व्हील चॅराची सुविधा त्या दिसा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे परी सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कपेलान बांयकोड्यान मीस आसतलें सकाळीं 10 वाजता. चोत्राय दोरची फाल्यां आनी फेस्ताच्या दिसा तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणें करूंक कांय कारणांक लागून द्याग्न आसचें नात. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज तांचे पासत आमी मागतल्या. सगळीं उबी रावया. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोदी मागता. कोणाक जाय तांणी ह्या वेळार आपली मागणी करची. बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.